लिस्ट आहा कितलेशेच आनी हातूंत सगळ्यांत चड पयशे कोणाक तूं दिवपाचो आहा म्हणल्यार जर वाचलें जाल्यार अशें येता की इट एपियर्स इट इज फुटबॉल आनी फुटबॉल म्हणटा तो आमचो आतां स्टेट स्पोर्ट. स्पीकर जर सगळ्यांत जर आमी चड सपोर्ट करूंक जाय आशिल्लें ते फुटबॉलाक करूंक जाय आशिल्लें. फुटबॉलाची परिस्थिती पळय स्पीकर सर, फुटबॉलाक दिवपाचें आशिल्लें गेल्या 4 वर्सांत ग्रांट 72 lakhs. मुखेलमंत्र्यान जेन्ना दिता म्हण सांगलें सगळें अर्ध दिता म्हणलें थंय तांकां दिले फक्त 2.5 लाख. 72 दिले 2.5 15 दीस पयलीं स्पीकर सर. आनी तांचे जर पेंडींग पळयलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख रुपया तांचे पेंडींग आहा. संतोष ट्रॉफी केली तांणी 23 वुमन्स नॅशनल केली, डुलेट टर्फ केलो, एन्युअल मेंटेनन्स ग्रांट तांचो उरलो. हे जर सगळें पळयलें जाल्यार स्टेट स्पोर्टाक आमी पयशे दिनात. त्यांनी जे बाकीचे सगळे जे सांगले पळय न्ही, जेणी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट आपली फाटले फंड्स घेतलेली दिवंक ना तांकां मात्र पयशे आमी फाटले फावटी दिवंक ना. तांकां आव्हान केलां की तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट सबमीट करची. सगळ्या जाणांक आमी तेचे उरलेले पयशे जे आहा पळय न्हू ते दितले. ओके. रिगार्डिंग द सेम केस विथ फुटबॉलाचे थोडे युटिलायझेशन सर्टिफिकेट तेंच्यांनी दिवंक ना. हांवें चॅक केलें स्पीकर सर. तो तुजो फ्रेंड सर्टिफिकेट हांवें आतां चॅक केला. ताजे कडच्यान तुका मेळा ना हांवें मुद्दाम ताजे कडेन घेतला लिस्ट आनी स्पीकर सर तें फिगर आयकलें जाल्यार 11 कोटी 51 लाख. तो मातसो ताण पार्टी आहा म्हणटा कोता येता आसत पूण गोंयचो स्टेट स्पोर्ट तो तुगे फ्रेंड मातो स्पीकर सर हांव एक्झॅक्टली फिगर घेता. फुटबॉलाकूय कितें दिवपाचें उरल्यात आनी ज्या ज्या एसोसिएशनाक कितें पयशे दिवपाचे उरल्या पळय न्ही तेंच्यांनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेट दिल्या सबमीट केल्या पळय न्ही तितक्या जाणांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते फुडल्या मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 2 म्हयन्या भितर रिलीज करता. ही खेळो इंडिया म्हणटा कित्याक केल्लें ती सेंटराक खंय करपाची. हांव फातोर्डाच कर म्हणना पूण तुमी तुमचेच थंय करतात आनी मागीर तुमकां प्रायज मेळना. ही जी सेंटरां तूं वाडयतलो पयशे तूं मोडटलो जाल्यार कशें मोडटलो सांग म्हाका. खेलो इंडियाची सेंटर फाटल्या बजेटान डिक्लेअर केल्या प्रमाणे तालुका बेसिसचेर 2 तालुका लेवलाचेर जाल्लेली उरलेल्या तालुक्यांनी आमी करपाचें आसा. सो डेफिनेटली उरलेली खेलो इंडियाची सेंटर 12 तालुक्यांनी आमी करतले. टप्प्याटप्प्यान ही सेंटर जी आसा ती ह्या फायनान्शियल बजेट पास जाल्या उपरांत उरलेल्या तालुक्यांनी खेलो इंडियाची बजेट सुरू करपाक घेतले.